सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. हे मिसाचें बलिदान भेटयलां फ्रास्किनो आनी मारिया फ्रांसिस्का माशेदो हांच्या आत्म्याक, फिलोमेना पाल्मिरा डिसिल्वा हिच्या आत्म्याक, हे आमच्या भावा भयणाक सासणेचें जिवीत पुनर्जिवंतपण आमी मागुया. तशेंच मागुया आयच्या दिसाक आपल्या जल्माचे दीस संभ्रमता एल्रॉय रिबेलो, जोकी वेवरिला आपल्याचो 89th बर्थडे संभ्रमता. तशेंच मागुया रायन मेनेझीस आनी निकिशा फाल्कांव आयज ती लोक संस्कार घडटा UK, तांचे पासत आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवी आसूं. मोगळ भाव भयणीनो, देव आमकां साबा देण्यांनी बोता आनी आपल्याच्या उदारपणान आमकां जाय तें दिता. हें ताच्या उदारपणांतलें आमी आमच्या जिवितांत घेवंक, ताच्या मोळ्यांत वावर करूंक आमकां सगल्यांक आदार बळ आनी कृपा मागुया. आनी फावो ती पडी ताच्या मोळ्यांत आमी जिवंक ना आनी वावर करूंक ना म्हूण ओळखून आमच्या पातकांचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. बोगसणें मागून म्हणुया, हांव पातकी सर परिदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनां चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून बोळें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बायग्यो सदांच आंकवार मारी सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग कोतोल्यांक दिसोन आसलेली व्हडटी देणी तुवें तयार केल्याय. सर वस्तूंनी आनी सर वस्तू परस अदीक आमी तुजो मोग करच्या आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी हे परी आमची आशी व्हडटी तुवें बासयलेली देणी आमकां फावो जावं. हें मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवी जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. फुडाऱ्यांच्या पुस्तकां वेलें वाचप. सिकेच्या सर मुखेल नागरिकां बरोबर बेतमेलोचो सगलो लोक जमलो आनी सेकेमांक आसलोल्या खांब्याशी सिंदूर रुखामुली अभिमेलेखाक राजा म्हूण परगोट केलो. ही खबर जत्माक पावली. तो आयलो आनी गेरिसीम दोंगराचे तेंगशेर रावून ताणें व्हडल्यान म्हणलें, देवान तुमचें आयकोचे खातीर सिकीच्या वडिलांनो म्हजें आयकात. आपणाचेर राज चलोवंक एका राजाक मागूंक म्हूण
एक दीस झाडां भायर सोरलीं. तांणी जैतुनांक म्हणलें, आमचो राजा आसा. जैतुनान तांकां जबाब दिलो, हांवें झाडांचेर रात चलोवंक देवाक आनी मनशांक मान दिता तें म्हजें तेल सोडून दिवं. तेन्ना झाडांनी अंजिराक म्हणलें, तूं तरी ये आनी आमचो राजा आसा. अंजिरान तांकां जबाब दिलो, सगल्या झाडांचेर रात चलूंक म्हजी गोडसाण सोडची हांवें आनी म्हजें फळूय सोडून दिवचें. तेन्ना झाडांनी दाखवेलीक म्हणलें, तूं तरी ये आनी आमचो राजा आसा. दाखवालीन तांकां जबाब दिलो, सगल्या झाडांचेर रात चलोवंक देवाचें आनी मनशाचें कालीज दादोशी करता तो म्हजो रोस हांव सोडून दिवं. तेन्ना सगल्या झाडांनी जिळकुटाक म्हणलें, तूं तरी ये आनी आमचो राजा आसा. बऱ्या मनान तुमचेर रात चलोवंक तुमी म्हाका मागूंक सोदता जाल्यार येयात आनी म्हजे सावळे पोंदाक रावात. नाजाल्यार जिळकुटांतलो उजो भायर सरतलो आनी लेबानाच्या देवदाराक गिरासतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा तुजें बोल राजाक आनंद दिता. परतून म्हणुया, सर्वेस्परा तुजें बोल राजाक आनंद दिता. सर्वेस्परा तुजें बोल राजाक आनंद दिता. तुवें दिल्ल्या जोयतान कितलो म्हूण तो संतोश बरी जाता. ताच्या काळजाचे ओतरेक तुवें बागयल्या. ताणें केल्ल्या मागण्यांक तुवें मान मोडलें ना. जबाब, सर्वेस्परा तुजें बोल राजाक आनंद दिता. उत्तम वरदानां घेवन तूं ताका मेळूंक आयलोय. निर्बेल भांगाराचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालोय. ताणें तुजे लागीं जिवीत मागलें आनी तें तुवें ताका दिलें. आनी पिडकेचे पिडकेक तोखता बालता तसलें जिवीत. जबाब, सर्वेस्परा तुजें बोल राजाक आनंद दिता. तुवें दिल्ल्या जोयतान ताका व्हड तो मान मेळ्ळो. दोबाच्यान आनी मोहिमेन तुवें ताका भरलोय. सदांकाल ताचेर तुजो आशिर्वाद देंवयताय. तुज्या दर्शनाच्या संतोशान ताका संतोश भरीत करताय. जबाब, सर्वेस्परा तुजें बोल राजाक आनंद दिता. उद्गार. देवाचें उतर जिवे आनी सुडसुडीत, तें काळजाचे ओतरेक आनी चिंतना पारकिता. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजून आपल्या सिसांक ही वपार सांगली. सर्गीचें राज अशें, एक भाटकार फांत्यार उठून आपल्या दाकाच्या मळ्यांत काम करूंक मानाय आपोवंक भायर सरलो. दिसवाड्याक 1 दिनार फारीक करूंक वावराड्यां लागीं कबलात करून ताणें तांकां आपल्या मळ्यांत धाडले.
सुमार 9 वाजता भायर सरून तिट्यार बेकार आसलेल्या हेरांक ताणें देखले आनी म्हणलें, तुमी म्हज्या मळ्यांत वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितां. आनी ते गेले. परतून 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनीक एक पावट भायर सरलो आनी कितले बेश्टे उबे आसुल्ले ताका मेळ्ळे. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? तांणी जबाब दिलो, आमकां कोणेच वावराक लावंक ना देखून. ताणें तांकां म्हणलें, तुमी म्हज्या मळ्यांत वचात. सांजे भाटकारान आपल्या मुद्दमाक म्हणलें, वावराड्यांक आपय आनी निमाणें तावन सुरू करून पयल्या पर्यान दिसवडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागलो ते आयले आनी जण एकल्याक 3 रुपये मेळ्ळे. पयले आयलोले ते लागीं सरून आपणाक अदीक मेळटले म्हूण समजले, पूण तांकांय जण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. ताणें तो घेतलो खरो, पूण ते भाटकाराचे गुणगुणून म्हणूंक लागले, ह्या निमाण्यांनी 1 तासभर काम केलां आनी आख्ख्या दिसाचो भार आनी उणीत घेतलोल्यांक आमकां आनी तांकां तुवें एक सारकें केल्यात. पूण तांतल्या एकल्याक जाप दिवन ताणें म्हणलें, इश्टा, हांवें तुका उणीत करूंक ना, तर 1 दिनार घेवंक तुवें म्हजे कडेन कबलात केली नाय. तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तशें ह्या निमाण्याकूय दिवंक म्हाका खुशी. तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करूं नजो? वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो? हेच परी निमाणें ती पयलीं जातली आनी पयलीं ती निमाणी जातली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वखाणी तुका क्रिस्ता. स्टानो एक जेविश बिब्लिकल ऑथर मोर फॉयर अशें म्हणटा, ही पॅसेज आमी आयकल्या ती पॅरेबल, ही वपार ताचे उद्गारून म्हणटा, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट and most glorious parable in the Bible. एक चड म्हत्वाचो पॅरेबल म्हणटा. आनी अशें उद्गार आसतना जायतीं कारणां दिता आनी तातूंतलीं 2 मुख्य कारणां जावन आसा. पयलें जावन आसा कारण इट इज अ वॉर्निंग फॉर हीज डिसायपल्स. ताच्या पाटलावदारांक एक वॉर्निंग कशें. आमी जाणा ते भाशेन जेजू बरोबर जेजून भिजून काडलोले हे ताचे अपोस्टल्स ताचे सांगाताक आसले. पयलीं तावन सुरवातीक तावन निमाणे पर्यंत ताचे सांगाताक आसले. आनी जायते फावटी तांच्या मनांत अशें जातालें, जेजूच्या राज्यान जेन्ना तो राजा जावन येतलो तेन्ना आमकां व्हडले व्हडले जागे, पयल्यो स्वातो आमकां मेवतले. देखून एक दीस पळयता हांव जेबेदाची आवय आपल्या 2 पुतांक घेवन येतात आनी जेजू म्हाका सांगता येवन, एकल्याक तुज्या दाव्याक दवर, एकल्याक तुज्या उजव्याक दवर. तांची मनां हे भाशेन व्हडले व्हडले जागे सोदून घेवचे न्हय, वो व्हडल्यो व्हडल्यो स्वात्यो घेवच्यो न्हय, वो आमी देवाच्या राज्यान पयले आनी दुसरी निमाणी अशें तांणी मनांत घेवचें न्हय म्हणून तांकां एक शिटकावणी, एक वॉर्निंग कशें जेजू ही वपार सांगता, वो पॅरेबल सांगता. आनी दुसरें मुख्य कारण तो सांगता, इट इज अ वॉर्निंग फॉर ज्यूज. जुदेव लोकांकूय एक जावन आसा शिटकावणी. कित्याक जुदेव लोक म्हणटाले आपूण विचून काडलोली पोरजां, वी आर द चोजन रेस. म्हणटच देवाच्या राज्यान जेन्ना तारण जातलें, शेवट जातलो तेन्ना आमकां पयले आनी वयले जागे मेवतल्यो. बऱ्यो बऱ्यो स्वात्यो आसा त्यो आमकां, व्हडल्यो स्वात्यो आसा त्यो आमकां. जुदेव आसा तांकां आनी जेंटायल्स आसा तांकां आनी स्वात आसना. जी जुदेव आसा तांकां स्वात मेळची ना, पयली स्वात आमकां मेवतली.
असलें तांचें मन आनी धोरण आसलें आनी तांकांय ही शिटकावणी घालून हो पॅरेबल ही वोपार जेजू सांगता की देवाच्या मळ्यांत सगळीं एक सारकीं देव एके नदरेन पळयता तुमकां व्हडल्यो व्हडल्यो स्वाती मेळची अशें समजोवचें न्हय वा दुसऱ्यांक स्वाद मेळची न्हय अशें समजोवचें न्हय आनी अशें सांगून तो आमकां जण एके क्रिस्तांवांक आमकांय शिटकावणी दिता आमकांय एक वॉर्निंग दिता कित्याक आमचेंय जायते फावटी मन क्रिस्ती मन बदलता अशें करून जेन्ना आमी भुरग्यापणांतल्यान म्हातारी पिरायेर पासून इगोर्जीन वावर कोता वेगवेगळ्या संस्थांनी आमी वावर कोता आनी वेगवेगळ्या संस्थांनी आमकां व्हडल्यो व्हडल्यो जोडटी आसतात तेन्ना आमचें मन हांव पयलो दुसरीं सगळीं फाटीं असलें मन आमचें जाता दुसऱ्यांक मान ना म्हाका पयलो मान दिवंक जाय इगोर्जेन कितें जाता तें म्हाका पयलें सांगूंक जाय आनी म्हाका तरी एटेन्शन दिना वो जागो दिना जाल्यार जे कोण आतां येतात वो नवे आसात तांचे सवय आमी उजोत कोत्ता वो इगोर्जेचो वडील आसा तांचे सवय उजोत कोत्ता असलें मन आमचे भितर आसूंक फावना म्हूण जेजू आमकां एक शिटकावणी कशी ही वोपार आमच्या दोळ्या मुखार दवरता मुखार भाव भयणीनो हे वोपारीचेर आमी नियाळटा आसतना अदीक देवाचें मन आमी आपणावया आनी बारीकसाणेन नदर मारलें जाल्यार देवाचें मन आमी कितें पळयता पयले सुवातेर आमी थंयसर पळयता की देवाचे फेवरेट्स म्हणटा ते ना देव सगल्यांक एक सारको लेखता देखून पयले येयल्ले निमाणे आयिल्ले मोदे आयिल्ले तांकां तो सगल्यांक एक सारकें तो दिता देव आमकां सगल्यांक एक सारको पळयता आनी एक सारकें दिता ताचे फेवरेट्स म्हणटा ते ना आनी दुसरे सुवातेर देवाचें उतर आमकां सिद्ध करता की देव जावन आसा उदार आपल्या उदारपणान तो दिता हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो म्हाका जाय तें म्हज्यान करूंक जायना आनी उदारपणान तो तांकां फावो करता देव आमचे सवय अशेंच करता म्हणटच मोगाळ भाव भयणीनो हें देवाचें उतर आमच्या जिवितान आमी आपणायता तेन्ना देव आपल्याच्या उदारपणान आमकां दिता हें ओळखून घेवया देव आमकां एक सारकी पळयता हें आमी मानून घेवया आनी ताच्या वावरान आमी हात बोट घालता आसतना बऱ्या मनान आमी सगळीं एक म्हणून आमी वावर करूंक आमची जुट्ट्यो पयस धरूंक आनी सादेपणान वावर करूंक आमकां सगल्यांक आदार आनी बळ मागून घेवया अशें जावं भेटून एक आमी गायन गावया देणी आमची C14 पान 30 आनी 4 C14 पेज 34 देणी आमची भेटून हाडटा आमची काळजां काडून घालता आमची मनां तुकोर बिता स्वीकार करून प्रार्थून मागता ओवा मुंडो आग्रार हाडटा ताका चलून समोर बिता आमचे सुख दूख सगळे पळयता मानून घेवून विनोद करता आमचो उलोवप बदलतो जेजूची भूक तो जागो आमकां बोलतो तो मेळटलो जेजू आमचे काळजांतलो म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदारा देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेवन प्रितीच्या बापा आमचें हें बलिदान मानून घे तातूंत तुजे आनी आमचे मदें जिविताचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता
तुवें दिलाय तें तुका भेटोवंक आमी तुकाच भोगूंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस प्रवाताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया वैवश आमी करूंक फावो सर्वेस्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा सोर काळें सोदताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासांव जाल्यार हेंवूय तुजेंच आमकां आनीक देणी आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चडना तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान आनी भोवमान दितात तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी उच्चारता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान मुसर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय मुसर्गी तुका सय सय बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मारो ससूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच तेजून कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांचें बोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें हें म्हज्या उगडासाक करात पयलो जबाब दिवन आमी बाबाताचो गूड परगोटुया समिया जेसू तुजें मरण आमी संभ्रमता तुजें पुनर्जिवंतपण आमी परगोडटा तुज्या येण्याक आमी अंतरेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडूंची कास कास समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडन रगत शेवताले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विसालोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनः जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची हे विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या पुतां दुवांची दया काकलूत कर आंकवार मारी देवाचे माय बागेवन झुजे तुज्या बुदीच्या सांगाती बागेवन दोन मृतां आनी सर कांय तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक देव आपल्याच्या उदारपणान आमकां जायतें फाव करता तें आमी ओळखून घेवंक ताच्या मोळ्यांत वावरूंक आदार मागून जेजून शिकयलेले मागणी आमी म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या जें नांव पवित्र जावं तुजें राय आमकां येवं तुजी खोशी सर्गांत जाता
तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक मोक्षितांव. तशी आमची पातकां मगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळण्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितांत घोटाय सबसकाय भलायकी पेकोणी आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बावाटान बोरभाशान अंतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकारांनी वाटाय. कित्याक पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. जेजून आमच्या सुम्यान आपल्याच्या सांग शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता म्हणटा. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जे नाराज चलयता सासनाच्या सासनाक सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सोम्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. हो तो जेजू आमचो सरवंडार आपल्याच्या मोळ्यान वार करूंक आमकां सगल्यांक आमंत्रण दिता. आमकां आपल्या देण्यांनी बोधता. सगळ्या विस्वासान ह्या सम्या घेता ती सुभागी. सम्या तो म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, म्हणचे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. कुमियांच्या वेळार आमी गायन गावुया. जेजू दाखवेल आमी फाटे D14 पान 54 D14 पेज 54. Will to be parted.
प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा. संवसारांत तुजो उपकार घेवन स्वर्गांत ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं हें आमी कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. एकवीस आमी कोणसाची परब संभ्रमता देखून आमी 3 दिसांची तयारी करता. आयज सावन सुरू जाता. ऑगस्टाची 18 19 आनी 20 सांजे 5:30 वाजता तीर्थ आनी उपरांत मीस. 18 मांडाबळ करूंक SSVP, 19 प्रेयर ग्रूप आनी 20 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिनिस्टर्स. सर्वेस्व तुमचे सव्यास सर पदवीदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत मारी, तूं आमचो सदांकालचो आदार, तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो बरवासो. आयज आमी तुका भेट करून आयल्या. तुवें आमकां जोडून दिल्या सर उपकारां खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराची माई आमी तुजो मोग करता. आमचो मोग दाखोवच्याक तुजी सेवा सजत करतल्या. दुसऱ्यांकूय तुजे ताय ओडून हाडूंक शक्ती सोद आमी करतल्या म्हूण वास दिता. पदवीदार माई आमकां हे उपकार चडून दी. ताल्ल्यांचेर सोय करून गोठाय. जेजू क्रिस्ताचो सपून मोग एक पवित्र मन आनी तुज्या पुत्रा सवें सासणाचें जिवीत. सदांकाल आदार दितली माई आमचे पासत विनोदी कर. जमातीचें प्रार्थन. हे सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुजे मायेच्या एका उतरान गालिल्याच्या काना नगरान उदक आसलें तें दाकाच्या सोऱ्यान तुवें बदल्लें. तुजे मायेच्या आसऱ्या काल आमी हांगा जमा जाल्या. आमची मागणी तिचे उदेशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. आमेन. हे आदाराची माई आमी तुका उलो मारता. जिव्यांक सांबाळ, मरतल्यांक पाव, ताळण्यांत आमकां थाराय. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां गोवाय. दिसपट्ट्या गरजांनी मागणी. हे आदाराची माई, व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार आमी लावन मागता. कोश्ट हुस्के कोती विघ्नां संकोश्ट ह्या आमचे निर्भाग हाडले कुरीस. ह्या अडचण्यांनी आमची दया जुळून कर. तुज्या पुताच्या कोश्टांक आमचे मन एकवटूंक मोगान आनी ससणिकायेन सगळें ससूंक आदार दी. बावट्याची मागणी. मागुया आमच्या पाप साहेबाक, बिस्म साहेबाक, सरकारी राजकारभाऱ्यांक जाणबाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. समेस मनीस भाव कशे एकचारान आनी धर्मीक एकवटान जिवोशें कर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक.
सगल्यांनी आनी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणी परमणी आपलो बेस विचून काडल्यार पुरो म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. मेल्ल्या समेस्त बाबाट्यांच्या आत्म्यांक सासणाचो विसव दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. समेस्त मनशांनी तुजे स्वताचो उजवाड पडूंचो आनी तुज्या मोगाची ऊब बोगुशी कोर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. आतां आमच्याच मनांतल्यो आमच्यो काशा गरजो आमच्या आदाराचे मायेताय घालुया. बाबाट्यांचे मागणी ह्या आदाराची माई तूं ग्रेस्त तशी उदार देवाची सोर देणी तूं आमकां वाडटाय. आमा मनशाची तूं राखण कर. क्रिस्ता तांव तूं आमच्या पातकांची मोखसणी आनी आमचें तारण जोडूंक आदार दी. एकूच आमी भियेतांव ताळण्याच्या वेळार तुका उलो मारूंक चुकोन निर्भागी बाळां जायत म्हूण. जेजूचो मोग सदांच शेवट पर्यंत जिवूं आनी आयत्या मनान पेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी. हे आदाराची माये. आतां आमी सोमयार आनी काळाच्या क्रिस्तांवांक एकवटून मारेची स्तुती करुया आनी तिच्या सक्तीवंत शरणा काळ जिवंक आमकांच वपोवन दिवया. नमान मरे कृपेन मोदले उसऱ्यामध्ये सुदोय आनी सुदोयचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमचे पासत विनोद कर ए देवाचे भाग्यवंत माये. क्रिस्ताच्यो बासाण्यो आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया. ह्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें मारयेक तुजे मायेक आमची आवय करून दिली. सदांच तयार आमकां आदार दिवंक आमी तुजे लागीं मागता. आमकां जे काळजांत तुजे आवयचो आदार सोदता. तुजे सोडवणेचो फळ सासनाक भोगूं दी. आमेन. पिढी वतांक आशिर्वाद. हे सोम्या कुडीचे ओस्कोताय कश्टतल्यांक तुज्या साकरांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रुसलेल्या आत्म्यांक ऊब दिवन जीव बरीत कर. अशें कश्टां वरवीं नितळ जावंक बेगीन तुजी दयेन भलायकी जोडच्या. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सांगाताक आसूं तुमकां राखच्याक. तो तुमचे सोम्या आसूं तुमकां सांबाळच्याक. तो तुमचे फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्याक. तो तुमचे वयर आसूं तुमचे आशिर्वाद घालच्याक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. शेवटाचे गायन आमी गावुया. तुज्या गोपान माये. टी 50 आनी 6 पान 227. टी 56 पेज 227. दुर्गी तोरणी